आज अन्यक एक सिंपल स्पेशल डिश घेऊन आयले हांव पडायाच्या पेडावणा भितर शिकता कसं म्हूण गॅस कोरयेत की करेक्ट तुमगेलो गॅस करेक्ट आसा सन्ना कोट्टो आमची गेलो ऑल टायम फेवरेट सन्ना कोट्टो गे हुनूची घम घम हिंगा पोरंबोळेची सन्ना कोट्टंग रेडी जाला पण हांगा ताजी वयरी 2 चमचे तेल नारलेले तेल घाल का आनी हुनस पळय अप्पुडू जायना कसं सांगचें सगळे वसरेंतू पोरंबोळू ಈ एक सिंपल सन्ना कोट्टो कशें करचें म्हूण पळय हाजी नांवाची बट्टातांची सन्ना कोट्टो म्हणसून कसं बाय बट्टातांची सन्ना कोट्टो पुरो जनाक ಗೊತ್ತशिल्लें ನಾವು सन्ना कोट्टो म्हळ्यार न्हय हो एक विंगड नमने सन्ना कोट्टो नॉर्मल सन्ना कोट्ट्या जावका आशिल्ले बरी हाकाय जावका सुरय तांदूळ हांव हांगा एक 1.5 पाव सुरय तांदूळ तिंबयला आनीक पळयाची हेच हांव सांगिल्लें हो एक स्पेशल सन्ना कोट्टो म्हळ्यार हाका जावका उडदा दाळी उडदा दाळ घालून सन्ना कोट्टो करतावे म्हळ्यार वय उडदा दाळीचो सन्ना कोट्टो मागीर सादारण सन्ना कोट्ट्या घालची बरीची सोय सन्ना कोट्ट्या सोयेक एक हळत म्हूण ना कितली सोय घाला तितलें सन्ना कोट्ट रुची जाता ते देखून चडते सोय एक एटलिस्ट एक पाव तांदूळ घालतना एक 1.5 कप सोय पुणी घाल का उणें म्हळ्यार चड घाल्यार लायक जाता मागीर ताका आमसाणेक आमगे ते भर बिंबूल जाला हांव बिंबूल घाला आनी परंबळी चडतो हिंग घाला बिंबूल ना जाल्यार चिंचाम घालयत आंबाड आसल्यार आंबाड्याचो साल काण घालयत आमकां कसं जावका तें फस्ट सोय मिरसांग हिंगू आनी मिरसांगा 2 नमुने घाल्या तीखसाणेक आनी कलराक बेडगी आनी मीठ ते फस्ट ते पुरे घालचे न्ही एक पंताक वांटून घेवचे मागीर ते वाटिल्ले सोये मिक्सचर आनी तांदूळ थोडो थोडो कान ते फस्ट सोय वांटून घेवू का मागीर तांदूळ घाल का नातल्यार तांदूळ न्हय जाता तांदूळ घालून वापास बॅच बाय बॅच खरं वांटून घेवका खरं म्हळ्यार कणीशी म्हणटा पळयाची तशी कणीशी ते तांदूळ आनी ते सोये मिक्सचर घालून वांटून घेवचे म्हळ्यार हांव लायक 2 बॅच वांटून घेतला हांव हांगा त्या देखून हांव लायक करून मिक्स करून घेता हांगे ते दोनी बॅच मीठ मिरसांग समा करेक्ट स्प्रेड जावका ना आनी आसचें आमगेलें सन्ना कोट्ट्याचें क्लायमॅक्स सादारण 1 पाव तांदळाक एक 4 चमचे उडदा दाळी तांदूळ तिंबयतना 2 घंटे पुढे सेपरेट तिंबोवका तांदळा ಒಟ್ಟು तिंबोवनुकाची मागीर तो उडदा दाळी धुवन आमी तिंबयल्या ताजी उदक ड्रेन करून काडचें आनी ती उडदा दाळ काणून आमगेलें सन्ना कोट्ट्या पिट्टा भितर भरसूचें तें शित्तन आमकां तोंडा भितर मेळका प्लस हो हिंग तो हिंग आनी ते उडदा दाळीचें कॉम्बिनेशन आसा पळयाची ते तुमी कोरूनू पळोवका आनी खावन पळोवका ते कशें आसा म्हणून तितलें सुपर जाता हे पूट दुखून आमगेले घर कडेन आमी भट्ट व्याप्ती आत्तां ना जाल्यार फुडलें आमगेले मालगड्यानी आशिल्ली केमिगेल बापा मानी करता आशिल्ली मस्त नारळा वळ्ळे तेन्ना घर कडेन लसूण पियाव पुरा खायनाची तेन्ना करचें आशिल्लें एक स्पेशल सन्ना कोट्टो ते आमी सन्ना कोट्ट्या पीस खातना पळय ते उडदा दाळीची चपचा मेळटा आनी तो हिंगा पोरंबोळू ते दोनी ಒಟ್ಟು कुडवतना आहा हे पळय आतां सन्ना कोट्ट शिजत घालो आतां शितले की म्हूण हांव चॅक करता शिजला आमगेलो सन्ना कोट्टो ताजी पोरंबोळ सगळे घरा भितर स्प्रेड जाला हांगा भायर आशिल्ले आमगेले घरांतले एक मेंबर्स येवन शिजली वे म्हूण निमगीत आसचे आमगे ते पुरो जना मस्त फेवरेट सन्ना कोट्टो कॅबिजा सन्ना कोट्टो तैकिळा सन्ना कोट्टो पुरो जन करताची हो एक तुमी कोरून पळयाची घेता हांव सन्ना कोट्ट्यारी नारलेले तेल घाल्ले आनी हुनू सन्ना कोट्टो म्हाका तावळ दुखून टेम्प्ट जाता एक कुडको खेळ्ळे न्हय शिवाय जायना आतां सुपर रेडी जाला हाका विंगड कसले जावका म्हूण ना जेवणाक एक दाळी तोय आनी ताजे वाटो सन्ना कोट्टा सवय म्हूण जाल्यार सगळे शित्ता मडकी खाल जाता हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाले वय म्हूण जाल्यार म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराची तशीच लायक शेअर कमेंट कराची आनी तुमगेले फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पुरो जनाक सांगायची थँक्यू